मातेवा प्रमाणे सुवार्था अध्याय 22 लग्न उत्सवाचे वपार। जेजू पोरथ्यान लोका लागी वपारीने उलयलो। सर्गींचे राज्य अशे म्हणयेत, एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिले। जांका ववळीक सांगलेली तांका आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणे धाडले, पूण ते येवंक आयकले नांत। जेवणाक आपयल्या सरशी पोरथ्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणे सांगयले, मुझे जेवण तयार जालां, मुझे पाडे आनी पुष्टी जनावरां मारल्यांत, सक्कळी आयतें जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येया। पूण कांय गन्ने करिनासतना ते आपापल्या कामाक सलतस रावले। एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडी गेलो। हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकलाप करून तांकां जिवेशे मारले। ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्यां धाडन त्या खुनीगारांचो ताणे संहार केलो आनी तांचे शहर भस्मून सोडले। उपरांत ताणे आपल्या साकरांक आपोवन म्हणलें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्या ववळ्यांक ते फावना जालें। देखून वसा तुमी राज्य रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा। अशें ताचे साकर वाटावाटांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या सोमेस्तांक भोऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमो केलें आनी लग्नाचो माटोव सैऱ्यांनी भरलो। सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोवन न्हेसनातल्या एकल्याक ताणे देखलो। रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसोवन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणे जाप काडली ना। तवळ रायान साकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया। थंय जातालें रडणें आनी दांत किर्लोनी, कित्याक आपयले साबार आसात, पूण विंचून काडले थोडेच। तिरवो बांदचे विशांत सवाल। तवळ फारिसेव फाटीं गेले आनी जेजूक ताच्याच उतरांनी सांपडावंक तांणी एक मतलब केलो। अशें आपल्या शिसांक तांणी हेरोदीच्या पक्षवादी सांगाता जेजू सरशीं धाडलें। ते येवन म्हणाले, मेस्त्री, तूं सत्वादी म्हूण आमी जाणा। सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयतना तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशांच्या तोंडा पुरतें उलोवन नेनाय। तर तुका कशें दिसता? सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक सामाकी विरोध? जेजू तांचो घात जाणा आसोन म्हणालो, कपट्यानो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? तिरव्याचे एक नाणें म्हाका दाखया पळया। तांणी एक नाणें ताच्या हातांत दिलें। कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी? विचारी जेजू तांचे लागीं। चक्रवर्तीची म्हणून जाप दिली तांणी। जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचे देवाक दिया।
ही जाप ऐकून ते विस्मित पावले आणि ताका ते सोडून सरले. पुनर्जीवनपणा विशांत सवाल. त्याच दिसा थोडे साधुसेव जिवंतपण ना म्हणटले ते जेजू सरशी आयले आणि असे सवाल करे लागले. मेस्त्री, मोइजेन सांगला, कोण एकलो भुरगे नासतना मोरात जाल्यार सरल्याच्या भावान ताचे विदेव भायले लागी लग्न जावन सरल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हणून. तर आमचे मध्ये 7 जण भाव असले. पयलो लग्न जालो आणि भुरगे नासतना मरण पावलो. आणि अशें आपले भायलेक ताणे आपल्या भावाक सोडली. तेच परी दुसऱ्याक, तिसऱ्याक आणि 7व्याक पर्यान हर एकल्याक घडले. सकटा फाटल्यान ती स्त्री मरण पावली. तर मेल्ल्यांचे जिवंतपण जावच्या दिसा त्या 7 जणांपैकी कोणाची बायल ती जातली? ते 7 जण तिचे लागी लग्न जाल्ले न्हय. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, कित्तून पर्यान तुमी फटवून पडल्यात? तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. देवाचे पदवे विशांती कळीत ना. देखूनच तुमी फटवून पडल्यात. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आणि स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरें जातले. देखून तांकां लग्न आसचे ना. आणि मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशांत म्हणचे जाल्यार देवानच तुमकां सांगलें तें तुमी वाचला न्हय. हांव अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव आणि जाकोबाचो देव. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. लोकान हें आयकलें आणि ताचे शिकवणेक ते सगळे विस्मित जाले. वर्त उपादेश. जेजून साधुसेवांचे तोंड धांपयले म्हूण आयकून फारिसेव सांगाता मेळ्ळे आणि तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केले. मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अति वर्त उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आणि सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अति वर्त आणि प्रथम उपादेश. आणि दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या 2 उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आणि प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसात. दाविदाच्या पुता विशांत सवाल. एक फावटी फारिसेव सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजून तांकां सवाल केले, क्रिस्ता विशांत तुमचो अभिप्राय कितें? तो कोणाचो पूत? दाविदाचो म्हणून जाप दिली तांणी. तवळ तो तांचे लागीं विचारे. तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान दावीद ताका सोमी म्हणून उलो करता कशें? दाविदान म्हळां, सांगलें सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर्ण तुज्या वैरेंक, तुज्या पांयांतळा हांवें घालीसर. अशें दावीद ताका सोमी म्हणून उलो करता जाल्यार तो ताचो पूत कसो?
कोणाच्यानच ताका झाप दिवंक जालेना आणि त्या दिसातावन ताका सवाल करूंक कोणाकच धैर्य पावलेना. आमेन.